भात पिल्ले नाचणं पिल्लो साया पिल्लो कुळीत पिल्लो सगळे खाल्ले आम्ही दाणे मेरे जाणट्याने आमच्या दोरलेले जोडून म्हणून सांगता तुका नाटणं पिल्ला अशी पिकां आमी हें करता आनी ते तरी आसतना हे आतां जेसीच्या लोकांनी खंय ग्रावंड टावन सिटी भोसले हेंच्यांनी ती मदींच जागा विकली आनी हें आमकां कांय खबर ना. कित्याक आमच्या माय म्हणून जोडून दवरला म्हणजे आमकां जाय ग्राउंडा खातीर बी तुमी दिवचे ना. पासून जाणट्याने आमची जागा हांगा पेरताले कष्ट करून आमी हे केल्या तेन्ना ही पुर्तुगीज टायमा पासून आतां फक्त हे 10-15 वर्सां मदीं मातशें गॅप उरलें कित्याक लोकां आतां सगळीं गोरा ओपन जाणला तेन्ना करपाक आमकां शक्य ना जालें. जागा तेंच्यांनी फ्लड करून जिशे विकले आमकां इतली कांय खबर नासली जेन्ना आमी आतां हे केलें तेन्ना आमकां कळ्ळी. तेंच्यांनी म्हणून कोणी विकली? जिशे विकले अनंत शेट्टी आनी भोसले तेणी हे करून ते विकले हांकां. Well oiled. There is one politician which is involved from Bicholi. Okay. तो politician कितें करता assembly हो question raise करता. Somebody answers from the government side. कितें आनी म्हणटा कितें ही जमीन आतां आमकां जाय आनी कितें जाय एक्वायर करता whatever. I don't want to go into that issue. But the fact of the matter is this that हो politician जो आसा पळय through his political nexus is trying to put pressure on the Mamlatdar as well as the deputy collector. There is lot of pressure on them. On both of them, Deputy Collector Bicholi as well as Mamladar Bicholi, to decide the matter against us. Because GCA, by hook or crook, I'm using this phrase, hook or crook, they want to have this land for their stadium. आता सगळे लोक आसा पळय न्ही तेंचे कडेन कांय ना. दॅट एंटायर विलेज इज अ व्हेरी इम्पॉवरिश्ड विलेज सो टू से. हालीं कितें तरी मातशें जाला उद्धार तेंचो. यू वॉन्ट टू डिप्रायव्ह देम एंड यू वॉन्ट टू डू अ स्टेडियम. क्रिकेट कोणाक खावंक येता थंय?